नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। विजय मल्ल्यान कायद्याचो वापर करून बँकाक झुलयली। गोयचो किंगफिशर विला आडकलो सुनावण्यांनी। स्टेट बँकेची चेअरमॅन म्हणटा वेळाक उत्तर गोयचो कलेक्टर जबाबदार। लुईझीन खंयच वचना, हायकमांडाचो ना आनी कोणाचेरच विश्वास। लुईझीनान राजीनामो दिलो तरी विधानसभा वेंचणुके मेरेन तोच अध्यक्ष। डिफेन्स एक्सपो वाल्याक पंचायत नोटीस काडिना म्हण वरिष्ठ प्रजेचो आवाज आनी काय बेतुलकार बसले उपासाक। सरपंच म्हणटा तशी शो कॉज काडपाक मेळना। जयश्री गांवकार खंय माकड तापान सोंपिल्ली 70तली पहिली केस। भलायकी मंत्री उलयलो, रोगी माकड गांवांनी पावचे न्ही म्हण राना खात्याची खासा टीम। आनी फेडरेशन कप बास्केटबॉलात छत्तीसगडातल्या चलयांनी जोडले दुसरे जैत। रेल्वेन मारले केरळ पुलिसांक फक्त 3 पॉइंटांनी। खबरो विस्तारान। विजय मल्ल्यान भारतातल्याच कायद्याचो वापर करून बँकांक आनी सरकारी यंत्रणेक ताचे केशींचेर सुनावण्यो घेवंक व्यस्त दवरल्यात। विजय मल्ल्याचो गोयचो किंगफिशर विला ताब्यांत घेवपाक बँको फाटले वर्स मायज जाले झगडटात। एसबीआयची मुखेली अरुंधती भट्टाचार्यान गोयच्या सरकारी यंत्रणेक दोश दिला। जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायक म्हणटा सगळ्या पार्ट्यांक आयकून घेतल्या शिवाय केशीचेर निर्णय घेवप शक्य ना। मल्ल्याची प्रॉपर्टी मात अजून ताच्याच ताब्यात आसा। पळयात रिपोर्ट। विजय मल्ल्याक कितल्याशाच बँकांक मिळून सुमार 9,000 कोटींच्या रिणाची टोपी घालून लंडनाक गेलो। परत येतलो काय ना कोणाक खबर। आता गोयच्यो धरून बाकीच्यो बँको ताची प्रॉपर्टी जप्त करपाक धडपडटात। बँकांक कोर्टांनी आडकोवन मल्ल्याक गेलो फॉरेनात। ताचो कानोळेचो किंगफिशर विला ताब्यात घेवंक बँकांनी नेट धरला। फाटले वर्स मायज जाले उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्या मुखार सुनावणी चल्ल्या। एसबीआयची मुखेली अरुंधती भट्टाचार्य म्हणटा गोयची सरकारी यंत्रणा जबाबदार। केस सोडून जिल्लोधिकारी गेल्या लिव्हेर। मात गोयची सरकारी यंत्रणा कायद्याच्या कचाट्यान सापडल्या। डिसेंबर 2014 चालू जाल्ली सुनावणी अजून सोपूंक ना। केस सुनावणेक घेतिल्ली तेन्ना विजय मल्ल्याच्यो वेगवेगळ्यो कंपन्यो फुडें येवन शिस्तबद्ध एक एक करून इंटरव्हेन्शन पेटिशनां घालूंक लागल्यो। युनायटेड स्पिरीट विलाचो मालक म्हूण बँको फुडें गेल्यार युनायटेड ब्रेवरीज ग्रुप कंपनी विलाचेर आपलो हक्क दाखोवंक पावली। सगळ्या पार्टींची बाजू आयकता म्हणसर वर्स सोंपलें। डिसेंबर 2015 मेरेन केस निकालात काडात म्हूण हायकोर्टान आदेशूय दिवन जालो। मात जिल्लोधिकारी नीला मोहनान मॅटर्निटी लिव्हेर गेल्ल्यान तिणें निकालाक 3 म्हयन्यांचो प्राझ मागला। सध्याचे प्रभारी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान प्रुडंटाक केस खंय पावल्या ती सांगली। हियरिंग्स चालू आसा फॉर द कलेक्टर कारण ताणें कॅविएट एप्लिकेशन फायल केल्लें पार्टी त्यामुळे हियरिंग दिवची पडली आनी मागीर कोर्टान ते दोनी पार्टी कोर्टान गेल्ले। पयलीं किंगफिशर गेल्ले मागीर एसबीआय गेल्ली आनी फायनली एसबीआय कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आमकां की बाय डिसेंबर एंड हियरिंग जावचें म्हणून कंप्लीट करचें म्हणून। पूण तेंचे खूब मिसलेनियस एप्लिकेशनां फायल केल्ली आसा। मदें सगळ्या पार्ट्यांनी मिसलेनियस एप्लिकेशनाय फायल केल्ली मागीर थोडे कंपनीन इंटरव्हेन्शनाय फायल केल्ली। अशें करून ते मॅटर लिगली कॉम्प्लिकेटेड आसा म्हणून ती डिले जाता। 1 एप्रिलच्यान हियरिंग परत रिस्टार्ट जावंक जाय। सध्या वाडोवन दिल्ल्या प्राझा प्रमाण 26 मे मेरेन जिल्लोधिकाऱ्याक केस तडीक लावचीच पडटली। तो मेरेन विला मल्ल्याचो मल्ल्या फॉरेनात हुमकळ्ळ्यो त्यो बँको। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। लुईझीन फालेरो सध्या तरी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष उरतलो। ताणें आपल्या पदावेल्यान देंवपाची इच्छा जरी सोनिया गांधी कळयली तरी ताच्या जाग्यार दुसऱ्याक नेमपाची सध्या तांची तयारी ना। काँग्रेसींतलो एक गट पक्षाध्यक्षान लुईझीनाची विनवणी मान्य करची म्हण रात दीस वावुरता। मात तातूंतल्या कोणाचेरच विश्वास दवरपाक सध्या सोनिया गांधी तयार ना। विधानसभा वेंचणुके मेरेन तोच प्रदेशाध्यक्ष उरपाची चिन्नां आसात। लुईझीनान दिल्लो राजीनामो मान्य जाता जाता म्हूण बोवाळ पडलो। मात विधानसभा वेंचणुके मेरेन पदभार ताचेच कडेन दवरपाचो सध्या काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधीचो विचार आसा।
खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लुइजिनान गोंयांतल्या कारभाराक विटपाची कांय कारणां अशीं. पक्षाचें काम करपाक एकूय आमदार ना तयार. पक्षा खातीर ₹1 दिवपाची आमदार माजी मंत्र्यांची ना तयारी. काम करतल्यांक फाटीं ओडपाची काय फुडाऱ्यांची वृत्ती. पक्षाध्यक्षा आड परत परत दिल्ली वचपाची कांय जाणांक संवय. काम करनासतना पक्षाचेरूच टिका करपी कांय आमदार. पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुके उपरांत लुइजीन साप्प बेजारलो. पांडुरंग मडकयकारान जाता तशें पॅनल करून वेंचणूक लढयली. मात निकाल येतकच सगळ्यांत पयलीं वचून बाबुशाक मिटी मारपी कांय काँग्रेसीचेच आमदार आशिल्ले. तांणी पक्षाचेरय टिका केली आनी ज्या बाबुशाक पक्ष विरोधी कारवायांक लागून काडून उडयल्लो ताका परत पक्षांत घेवचो म्हूण मागणी केली. अशाच एका गटाक लुइजीन कित्याक नाका तें पळोवया. लुइजिनाचें दिल्ली दुसऱ्या खंयच्याय काँग्रेस फुडाऱ्या परस चड वजन. ताका कुशीक दवरून कितेंय करप खंयच्याच आमदाराक शक्य ना. बाबुश चर्चिलाक परत काँग्रेसींत भितर घेवपाक सोदप्यांचें साधना. लुइजीन तरणाट्यांक फुडें हाडटा ताजेरय कांय फुडारी पिकार. नव्या मनशांक तिकेट दिवपाचो लुइजिनाचो विचार कांय फुडाऱ्यांक मानवना. असले लोकां वांगडा दीस काडचे परस आपणें प्रदेशाध्यक्ष पद सोडिल्लें बरें अशें लुइजीन खाजगीत उलयता. मात ताका प्रदेश काँग्रेसींत बरो तेंको आसा. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे लुइजिनाक तेंको दिता. सिनियर राणे आनी लुइजीन एकठांय आसमेरेन कोणाचेंच दिल्ली वचून कांय चलचें ना अशें सध्या काँग्रेसींतलेच कांय फुडारी उलयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेतूल नाकेरी पंचायत डिफेन्स एक्स्पो वाल्या आड शोकॉज नोटीस काडिना म्हण विरोधक निमणे उपासाक बसल्यात. पंचायतीक खंय नोटीस काडपाचो अधिकार आसूनय पंचायत कांयच करिना. वरिष्ठ प्रजेचो आवाज आनी कांय बेतूलकार पंचायती भायर उपासाक बसल्यात. सरपंच म्हणटात तशी शोकॉज नोटीस पंचायतीक काडपाक मेळना. आयतारच्या ग्रामसभेत सरकाराक शोकॉज नोटीस काडपाचो थाराव घेतिल्लो. ग्रामसभेक रायट आसा शो कॉज नोटीस इश्यू करपाक. आनी शो कॉज नोटीस म्हणल्यार कितें, तूं शो कॉज नोटीस दिता आनी ताका सांगता की ताजी ताणें डॉक्युमेंट हाडून पंचायती दिवची म्हणून. आनी हीच आमची मागणी आशिल्ली. जेन्ना ग्रामसभा मिटींग जाली तेन्ना ग्रामसभेन डिसिजन घेतलें की डिफेन्स एक्स्पो हाका नोटीस इश्यू करचो पंचायतीन. पण पंचायतीन आजून पसून नोटीस इश्यू करूं ना. हाजे खबर येता की पंचायतीक कोणी तरी पूण सफोकेट करता, कोण तरी पूण धमकी दिता. आय द पंचायत कॅनॉट इश्यू अ शो कॉज नोटीस ऑन द वीच रूल द डायरेक्टर ऑफ पंचायत शूड रिप्लाय द पंचायत. जितली जाता पळय तितली लेट करपाची. जितली लेट पळय जाता न्हू तितलो म्हणल्यार शो जातलो. कोणी कोणाक कितें केलें म्हणटा खबर सुद्दां आसपाना. शो कोणी केलो म्हणटा तोय खबर आसपाना. डिफेन्स एक्स्पोचे पयशे कोणी केले म्हणटा खबर आसपाना. तांकां खबर आहा जो मेरेन पंचायत सरपंच शो कॉज नोटीस इश्यू करना तो मेरेन हो आमकां जबाब मेळपाना म्हणून. टील द लास्ट ग्रामसभा मिटींग जाता तें सुद्दां पंचायत सरपंच आमदार आशिल्लो. आज ताणें बीजेपी भाशेन यू टर्न मारला. आज आमी बसतले, फाल्यां दुसरी बसतली, परत दुसरी कंटिन्यू आमचो हंगर स्ट्रायक चालू उरतलो. Whether he is a people's sarpanch or this government's sarpanch, I don't know that. मीटिंग घेतलेली ग्रामसभा पंचायती कडेन की शो कॉज नोटीस इश्यू करना ती आज पासून इश्यू केली ना. सो तेका लागून आमी हांगा स्ट्रायक हाडला. सरपंच म्हणटा पंचायतीक तशी शो कॉज काडपाक मेळना. लोकांच्यो मागण्यो खंय पंचायत संचालक आनी बीडीओच्या कानार घाल्यात. ग्रामसभे मिटिंगेक ठराव केलो की तांकां शो कॉज नोटीस काडपाची. पब्लिकान सांगलें म्हणटकीर आमकां तें रेजोल्युशन घेवचें पडलें. बरें तरी हांवें तरी आसतना तांकां सांगलें पळय आमच्यांनी मूस कोणी तरी आसाय तांकां सांगपाक पडटा, विचारूंक पडटलें. शो कॉज नोटीस काड म्हण डायरेक्ट अशें काडपाक जायना अशें म्हाका दिसता. अशें म्हणल्यार मागीर हांवें बीडीओ फोन केलो, मामलेदाराक फोन केलो. तो म्हणपाक लागलो तुमच्यान ताका डायरेक्ट अशें करून चीफ सेक्रेटरी जावं डिफेन्साक तुमच्यान डायरेक्ट शो कॉज नोटीस काडूंक जायना. तुमकां पावर ना म्हणपाक. तेजे नंतर सुधाकर जोशी पळय आहा तेणी डायरेक्टराक फोन केलो, पंचायत डायरेक्टर. ताका तेणी तेंच सांगलें. लास्ट तो कितें म्हणपाक लागलो तुमी आतां जें पळय रेजोल्युशन केलां तेजी कॉपी आनी तुमी म्हणपाक लागलो आपल्याक एक लेटर कराय कितें म्हणून आमच्यान काडूंक जाता काय जायना तेजी रिप्लाय आपूण तुमकां मागीर धाडिता. म्हणल्यार आमी कितें केलां बीडीओ आनी डायरेक्टराक दोगांकी लेटर केल्लें आसा. तेजी रिप्लाय येयल्या बगर आमी कांय करूंक शकनाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेवया एक विराम.